3 वर्सां पयलीं हे कंपनीन चालू केल्लें आमचें काम आनी हे कंपनीन कांयच नाशिल्लें, हांगा पिलर सुद्दां उबे नाशिल्ले तेन्ना आमकां हांगासर काम चालू केल्लें आमी. आमकां हांगा स्कील आमी भुरगे आमी हांगासर ITI जावन आमी हांगासर एक्सपिरियन्स घेवन हांगा आमी कामे उबे केल्ले, हांगा रक्तां गळयल्ली आमी कंपनी खातीर. आनी आयज आमची अशी परिस्थिती येयली आहा की आमी आयज भायर पळय कंपनी भायर येवन आमकां हांगा लोकां फुड्यान घालचें पडटा, आमची उतरां घालची पडटा. कित्याक आमकां सामकें दुख्ख जाता, हे कंपनी खातीर आमी इतलें केलें तरी आसतना मॅनेजमेंटान हो आमकां हें दिलो, रिजल्ट दिलो. सो आयज आमचे कडेन अशें जाल्लेलें आसा की आमी आयज 3 वर्सां कंप्लीट करता, आमकां बॉन्ड म्हणून सायन करून घेतलो कंपनीन आनी अशें आश्वासन दिलें की तुमकां कन्फर्म करतले आमी हांगासर ह्यो जो जॉब तुमचो 3 वर्साचो टर्म काबार जावचे पयलीं तुमकां जॉब दितले आनी कन्फर्म दवरतले हांगा म्हणून सांगलें. पूण आयज पासून तशें कांय कंपनी करूं ना आनी आमकां आयज 15 तारखेक आमचो काबार जाता बॉन्ड. तेन्ना कंपनी येवन सांगता की शेनवारा येवन सांगता की तुमकां ना, तुमकां टर्म वाडोवचो पडटलो, जाल्यार तुमकां जाय जाल्यार तुमी वचूं शकता. अशी कशी सांगूं येता डायरेक्ट कंपनी. आयज CM म्हणटा थंयच्यान आपूण जॉब फेअर तुमकां जॉब सिक्युरिटी दिता आनी हें दिता तें दिता, थंय चालू आसतना ही आतां आमचेर पाळी कित्याक म्हणून येयली तर अशें CMान आमकां सांगचें जाल्यार लोकांनी आमकां सपोर्ट करचो. आयज भुरगे आयज आमच्या वांगडा हें जालां, फाल्यां सकाळीं आनी कोणा वांगडा जातलें. आयज भुरगे यंग आसा, हे भुरगे कितें करतले फुडें वचून. आतां थोड्यांची एज 30 जाल्लेली आसा, थोडे भुरगे हांगासर स्टार्ट केला, तांकां ते म्हणटा कितें तुमी हांगासर रावपाची गरज ना, तुमी चला म्हणटा. आमी जाय जाल्यार नवे भुरगे आसता, हे तुमकां हांव दाखयताय पळय, हे कर्नाटकासून तेंच्यांनी हें केलां, कर्नाटकासून भुरगे घेतले पळय, 15 तारखेक तांकां जॉयनिंग दिला, कोल्हापूर खंयच्यान तरी घेतले पळय भुरगे. आनी आमकां म्हणटा ते तुमी चला, आमी 50 भुरगे घेतलेले आहा ऑलरेडी म्हणटा. अशें म्हणूंक शकना ते. आनी पेमेंट तरी चड वाडयता. आमची कांयच तर डिमांड ना, आमी कितें म्हणटा आमकां जॉब सिक्युरिटी दी. सगळे भुरगे रावले पळय, आमकां सगळ्यांक जॉब सिक्युरिटी जाय. आमचो आनी कांयच हें ना. कितले स्टाफ आसले तुमी आतां भुरगे? आमचे हांगासर 130 भुरगे आसा. 130 भुरगे हांगा उबे आसा. अशें ना की कोण भितर आसा, कोणाक हें दिलां तें दिलां. बट आमी आयज आमची मागणें कितें आसा, आमचें व्हडलेशें कांय ना, आमकां जॉब सिक्युरिटी दी. आमी हांगासर घाम गळयला न्हू, आमकां कितें तरी तेजो बेनिफीट जावपा जाय. कंपनी कांय ब्लेम करिना, कंपनी बरी आसा. वेर्नान तरी कंपनी IFB म्हटल्यार बरी आसा, आमी काय म्हणना, ओनराक काय म्हणना. पण जे मॅनेजमेंट आसा पळय, मॅनेजमेंट सामकें आमकां सामकें पेज्जेक लायले त्या मॅनेजमेंटान. आमकां हॅरेसमेंट करता. इतलें सांगलें आमकां पयलीं अशें म्हटलें की तुमी अशें करतले, तुमचें फ्युचर अशें जातलें तशें जातलें. आयज तेंच्यांनी हांगा फ्लॅट आनी गाडयो घेतलेल्यो आसा. त्यो कश्यो घेतल्यो 3 वर्सांनी अशें कशें जालें, आमचो हांगा पेमेंट वाडोना आनी तेंच्यांनी अशें कशें केलें. आमी कंपनीक काय ब्लेम करिना, पूण मॅनेजमेंटाक आमी ब्लेम करता. कित्याक तुमी भुरग्यांचे मातशे तरी चिंतूं जाय आसलें. तांकां आयज 70-70, 80-80 हजार ते नॉर्मल पे घेता. ते सुपरवायझर जे जॉयन जाले ते पयलीं खंय तरी कॉन्ट्रॅक्टार कामाक आसले, पूण आतां हांगा 70-70, 80-80 हजार पेमेंट घेता. पूण भुरगे हांगासर तो डिमांड ना तेंचो पयशांचो. भुरग्याक म्हणटा आमचें लायफ हांगासर सेक्युअर जाय. कित्याक आमचे कडेन डिमांड आमी ह्या खातीर घालिना की कंपनीन ते म्हणटा लॉसान आहा, आमकां पयशे मागना. तुमची जेन्ना कंपनी रिकवर जातली पळय तेन्ना तुमी भुरग्यांक घाला पयशे, पूण भुरग्यांक जॉब सिक्युरिटी दिया न्हू पयलीं. भुरग्यांक दवरा हांगा, भुरगे काम करतले. आमी जो तेंच्यांनी सांगला पळय, जे प्रोडक्शन ते सांगता पळय, आमी मारून दितले, कांय टेन्शन ना. पूण भुरग्यांक हांगासर जॉब सिक्युरिटी जाय, दवरा हांगा. भुरग्यांची मनां लागलेली आसा न्हू, तुमी अशें करूच नाका भुरग्यां कडेन. 3 वर्सां खातीर कॉन्ट्रॅक्ट केल्लो आनी कॉन्ट्रॅक्ट करतना सांगलेलें की 3 वर्सां जालीं म्हणटून तुमकां मायट बी कन्फर्मेशन दिवपाक शकता, नाजाल्यार काडूंकय शकता. पूण कंपनी काडच्या पयलीं तुमकां 3 म्हयने नोटीस पिरियड दितले की तुमकां काडटा किंवा एक्सटेंड करता म्हणून. आनी तांकां सांगपाची सुद्दां मात्तूय तयारी नाशिल्ली. आमी जेन्ना बोवाळ केला कितें जाता आमचे लागीं पावता, तेन्ना तेंच्यांनी मिटींग घेवन आमकां डायरेक्ट सांगलां की तुमकां 1 वर्सा खातीर एक्सटेंड करता, तुमी एक जाल्यार ते एक्सेप्ट करचें. एक्सटेंड करूनय कितें जॉब गॅरंटी ते दिवपाक रेडी ना जाल्यार ते म्हणटा एक्सटेंड तुमकां करपाचें ना, तुमी सोडून वयपाक शकता दुसरे कडेन. आमी हांगा सोडून 3 वर्सां रातीचे दीस काडले. आमी हांगा पर्सनल आमचो टायम घातला. आमची हॉलिडे सुद्दां हेंच्यांनी हांगा अनपेड दिवन आमी काम केल्लें आसा. हांगा हे सांगता ते आयकलां. हांगा अशें ना की आमी एक काम करूंक ना. हांगा आमी एसंब्लीच्या पोतान झाडू सुद्दां मारलेलो आसा. कांयच आमी 3 वर्सांनी पेशन्स काडटा, कांयच कोणाक काय म्हणूंक ना. गाळी घेतलेली आसा, सगळें घेतलेलें आहा. पूण आमकां एकूच डिमांड, आमकां हांगा कन्फर्मेशन जाय. तुमचो कॉन्ट्रॅक्ट केन्ना काबार जाता? कॉन्ट्रॅक्ट येता त्या 15 तारखेक आमचो काबार जाता. इतलेंच सांगपा जाय की CMच्या थ्रू मातशी तरी आमकां हेल्प जाय. आनी आमकां होपसूच दिसना. CM म्हणटा हांगा जॉब सिक्युरिटी आपूण दितलो 100%. अमकी वर्सां काम जालें म्हणटून कन्फर्मेशन मेळचेंच पडटलें. आमचे गोंयचे भुरगे हांगा हे मरून काम करता, जाल्यार गोंयचे भुरगे अशें काम करून जर भायर पडटा, आतां खंय कॅम्पस इंटरव्यू, आयज कॅम्पस इंटरव्यू चालू आहा, फाल्यां कॅम्पस इंटरव्यू चालू आहा. अशे भुरगे काम करून जर भायर पडटा जाल्यार कॅम्पस इंटरव्यू घेवन फायदो जातलो की न्ही. फक्त कितें जालां, जेन्ना फाटल्या मार्चान इन्क्रिमेंट जावपाचो आशिल्लो तो आमकां जावंक ना, कोणाकूच जावंक ना, आमी टॉपीक काडूंक ना. आनी मागीर इन्क्रिमेंट जालो, कोणाक जालो, जे स्टाफ लेवल ते आपल्या भुरग्यांक हाडटा तांकां जालो. इन्क्रिमेंट जालो, प्रमोशन मेळ्ळें, एरियस मेळ्ळें. प्रमोशन जेंकां हांगा नांव आपलें स्वताचें बरोवंक कळना तांकां एसिस्टंट मॅनेजर आनी कितें पोस्ट मेळटा. म्हणून हांगा गोंयचे भुरगे अशे फसलेले आसा. आमकां कांयच दिवंक ना. आमी म्हणलें आमकां इन्क्रिमेंट नाका, चल दिना न्ही, लॉसान आहा म्हणटा, नाका, आमकां कन्फर्मेशन दिया म्हणलें. ते सुद्दां ते दिवपाक रेडी ना, तुमकां सुद्दां दिवंक ना. अशें सिच्युएशन क्रिएट केलें की मेळूं ना, सायन मार दो.
आपल्याचेर विश्वास दवरा सायन मारा वाचूंक सुद्दां दिवंक ना सायन मारली आमी हेचेर विश्वास दवरून इवन प्रोडक्शन लायन चलताली आनी कितें चलताली परत परत येवन सांगप आपूण आसा विश्वास दवर आपूण आसा विश्वास दवर आतां त्याच विश्वासाचो आमी रिपीट ताका विचारता क्वेश्चन जाल्यार तो म्हणटा आपणान सांगोकूच ना आनी 120 एंटायर भुरगे सांगता 120 भुरगे एंटायर सांगता सांगला म्हणून म्हणल्यार आमकां सगळे फोटींग करता वयल्यान आयज सकाळीं आमी भायर बसले आयज आमची एक कोण मॅडम येयली डायरेक्ट सांगपा लागली ते तुमकां पुलिसीन उडोवपाक शकता कोर्टान व्हरपाक शकता तुमी हॅरेसमेंट केस घालूंक शकता अशें कशें म्हणून जावपाक शकता आमी कितें हांगा आमकां पेमेंट वाडय म्हणना जावं आमकां आतांच हें कर तें दी म्हणना आमकां फक्त जॉब सेक्युरिटी दिया म्हणटा